ಅತ್ತ ಅಮ್ಗಿಲೊಟ್ಟು ಎರ್ನಾಕುಳಂಲೊಗುನು ಹಂಗ ಇವನು ಹಂಗ पंढरापूर अंतू सेवेंतू भाग्य होतं सलेक पंगडस आमगटो राजेश आणि मामा सची त्यांनी एर्नाकुलमच्या तिरुमला देवस्थान मंडळीच्या आडಳಿತ मंडळीचे सदस्य तांगेला सूर्य निमगो आणि तांगेला सगळ्याची पंगडा त्यांनी एक आमका परिचय कोण दिताची. नमस्कार शनी माम, कसं म्हणतात? सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान टेम्पल ट्रस्टी सैले आहे. एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान ट्रस्टी आमगेल मॅनेजिंग अधिकारी नवीन मामैला मागीर GSB VPचे वायस प्रेसिडेंट आमगेले राजेश परो माम, सेक्रेटरी GSB VP आनंद कुमार पै मामैने आहे. त्यानंतर केरला दकून मस्त लोक येयला. एर्नाकुलम कोच्ची ट्रिवांड्रम दकून कासरकोड दयन दकून केरला दकून मस्त लोक येयला आज हांगा. आज आमकां हांगा येवन हे विठ्ठलाल गांवांत आमी लास्ट मुमेंटार येवंका म्हणून एक हें केलेलें. आमकां सक्तांनी सांगलें तुमी एर्नाकुलम दाखून मस्त जणांनी येवंका, सगळे इंडियान दाखून येताय म्हूण. त्यावेळी हांगा येयले कुडले आमकां मनान जालें देवा हांगा कशी केल्लां हांगा अरेंजमेंट. आमी हांगा येयनी जाल्यार आमी करचे भयंकर एक चूक जाता आशिल्ली. ते लेखान हांगा लोक येयला 7 दिसा सप्ताह जाता हांगा हांगा खंय आमची गल नातिल हांगा एरिया येवन यूथ ऑफ GSB आळांनी मँगलोरा दाखून कंप्लीट टीम येवन तेच लेखान बॉम्बे सेवा मंडळाई प्रत्येक जाण दीपक शेणै मम्माले तांगेल सगळं सहकारान मस्त टीम हांगा येवन करचें काम पळयतरी आमकां कितलें तांकां अभिनंदन दिवंका म्हणून आमी सांगले पावना. आमी तांकां ते मट्टा अभिनंदन सांगताय, धन्यवाद सांगताय. हे लेखान 24 hours तांगें पुराय सर्वीस हांगास सकाळी कॉफी खंय येयले जनपदां आमी इतले दूर हे विठ्ठलाल गांवां पंढरपूर आयल्याय म्हूण दिसना. देव आमगेल गांवां लागीं येयल्या वरी दिसता. ते लेखान अरेंजमेंट हांगा केल्या आमकां हें पुराय पळोवन भारी खुशी जाता. तांकां सगळ्यांकय देव स्वामी अनुग्रह कर म्हणून आमी सगळ्याले निमित्त केरला जनपदा निमित्त देवाले मागून घेताय. नमस्कार. मेगे नाम राजेश प्रभु. ಎಂಚಿಕಮಳ್ GSB ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ಮುನ್ಸಂಗುಚ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ करता. छान खुशी जेली श्री सुकृतेंद्र स्वामी प्रतिष्ठान हे ऑर्गनायज केल्या छान चंद्ररूपेण हे ऑर्गनायज केलें आसा. मँगलोर सुकून जावं, बॉम्बे सुकून जावं, पुरो टू केरला सुकून मस्ताळ हांगा येयनी छान व्यवस्था केल्या. हे गांवांतूच स्वाम्यान एक भव्य जावन आसलें एक मोठो शिलान्यास आतां हांगा जन्या काली तशीच आनी हांगा छान एक वैभवान मोठो जावं म्हणून अशी हांव प्रार्थना करता. नमस्कार. हांव चिकमळ GSB VP म्हणले संस्थेचे सेक्रेटरी. कलीम कीर्तनांनी म्हणटाय काही कलियुगांतू भजनाक व्हड विशेशू विशेषील ते एक भजनेचो देव म्हणलेलो विठ्ठल पांडुरंग. हांगा सगळ्याले एक देव वेंकटरमण जाल्यार सगळ्यांक प्रितीशील देव विठ्ठल. ते विठ्ठलाल गांवांतू आमगेल्या स्वाम्यान इशी एक मोठो कोरया म्हणलें आमकां सर्वे समाजाक व्हडलें एक विशेश. तशें ते हांगा आज वैभवान ताजे काली हांगा शिलास्थापन जाल्ल्या अशें लोकगीत ते जाता. हांगा सर्वे समाजाक एक वैभवा विशेश त्या वेळेचेर हांगेन पावन ते शिलास्थापनांत भाग घेवच्याक एक सौभाग्य देवान कोण दिल्लें, अनुकूल कोण दिल्लें. आमकां सगळ्यांक तेजे एक अनुग्रह मेळ्ळा. संतोशा विशय ते खुशी आमगे सर्वे समाजाक इशी आनी मुखारी हांगे येवन हे विठ्ठलाल दर्शन करून एक सौकर्य करून दिलेलें आमतू हे ते बेगे प्रयास केला. ते सर्वे कमिटीच्यानाक आमगेले थँक्स आभार हांव प्रगट करता. नमस्कार. देव बरें.